Honourable Member, Mr. Benzi Vegas. Speaker sir, I stand by to oppose the demands and support the cut motions. Speaker sir, as I speak, oppose the demands, and Speaker sir. Speaker sir, as I would like to speak on demand number 86 and 76. Speaker sir, हांव पयलीं सुवातेर सगळे हे असेंब्लीन जितलीं सेशन जालें आमी सगळ्यांनी हो डिपार्टमेंटाची तोखणाय केल्या आनी आतांय तोखणाय कोताय आनी मिनिस्टराकूय खूब एक्सपिरियन्स आहा सगळ्यांनी सांगिलां पूण खंय काय दिसता मिनिस्टर बरो आहा एक्सपिरियन्स चड आहा टीम बरी आहा चीफ इंजिनियर स्टेफना ओडीक सांगलें सगळ्यांनी आमी सांगलें पूण हुंय काय आतां हो मिनिस्टर चड टायम जाल म्हणटरी तेका ती न्यू रिन्युएबल एनर्जी सोजमोता वो सोजना कित्याक पोरनो स्टायल मिनिस्टर चड वर्सांचो ओल्ड टॅक्नोलॉजी केबल हणपाचें अंडरग्रावंड तीच घेना संवसार पावल हुंय संवसार पावल वायरस ट्रान्समिशन ऑफ पावर पूण आम हणपाचें उलयताय आनी आम मिनिस्टर बरो आहा म्हणटाय आनी 30 वर्सां जाल म्हणटाय बरी गजाल मिनिस्टर बरो करता काम बट वी हॅव टू थिंक नाव वाय आर वी नॉट एबल टू अचीव आवर गोल्स गोंयचे गोल आहा हेचोय we have our SDGs index shows that SDG number 7 जो आहा आम वीक आहाय आम कमी आहाय थिंगा सो कित्याक कमी आहाय स्पीकर सर हे आम चिंतपा जाय इज इट बिकॉज ऑफ आवर अंडरस्टँडींग एंड आवर डिझायर टू लायक दीस न्यू रिन्युएबल एनर्जी स्पीकर सर आज हांव उलयता आसतना पावर फेलियर इट रिमाइंड्स अस ऑफ आवर रिलायन्स ऑन टेक्नॉलॉजी इट कॅन बी अ विकनेस लायट गेल म्हणटरी आम हँडिकॅप आनी कांयच करूंक जायना सो वी आर रिलायींग ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी आर रिलायींग ऑन पावर आनी आम हँडिकॅप जाताय सगळे एक विकनसेस जाले ते आमगेले सो स्पीकर सर नॅशनल टार्गेट फॉर सोलार पावर जनरेशन जे आहा ते हुंयचे 2022 1500 मायजूच मेगावॉट्स दाखयता दीस इज आवर नॅशनल टार्गेट आनी गोंय हा 40 गिगावॉट्स आमकां एक टार्गेट दिलो आहा आम कितू अचीव केल्या कितू अचीव कोतले ह्या वर्साक मार्च 31 जाचे पयले ही 2 वर्स टर्माची 2027 जाचे पयले कितू अचीव कोतले आवर SDG 7.1 टॉक्स अबाउट युनिवर्सल एक्सेस ऑफ एफोर्डेबल रिलायबल एंड मॉडर्न एनर्जी एफोर्डेबल रिलायबल म्हणजे कंटिन्यूस लायट आसतना मॉडर्न एनर्जी रिलायबल आनी 100% रिन्युएबल एनर्जी बाय 2050 म्हणजे आम 2050 टार्गेट दवरताय की 100% रिन्युएबल एनर्जी पूण जरी तर हें करतो जाल्यार आमकोडे आमगे गोल्स मीट जायनाय जाल्यार आम पावतले काय थिंगा जाल्यार हुंय काय हें चिंतपाची गरज आसा स्पीकर सर आम सोलार पॅनलाचेंच उलयताय संवसार आतां सोलार टेप्साचेर पावलो सोलार टेप्स म्हूण येयले सुमार जाली 4-5 वर्सां जाली स्पीकर सर चोवपा जाय वॉट आर द एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस ऑफ सोलार टेप्स ट्राय करपा जाय पॅनला चड लुगार वयता सोलार टेप्सां भितर जाता सो स्मॉल इन्स्टिट्यूशन्स पंचायट्स आहाय आमगेल्यो थिंग सोलार टेप घालून तुमी एक्टिवेट कराय सगल्यो पंचायत्यो हांव वॉलंटियर जाता मुगे पंचायत 7य पंचायत पायलट प्रोजेक्टार दिवपाक सगळे मुगे सरपंचीस तुजे बरो आसतले सोलार टेप घाल आनी रिन्युएबल एनर्जी थ्रू सोलार टेप्स ऑल द ग्राम पंचायट्स करून घे स्पीकर सर हेजेर तूं कोटलें कित्याक स्मॉल इन्स्टिट्यूशन्स लेस कन्जम्पशन एंड यू आर गोइंग टू शो गोवा एंड द स्टेट दॅट यू आर a 30 years old minister सगळे पार्टीन सगळे गव्हर्मेंटान तूं आसलोलो आनी तरी पूण तुका डिझायर आहा न्यू रिन्युएबल एनर्जी प्रमोट करपाक तूं आनी हाट सरपाना स्पीकर सर इलेक्ट्रीक सबस्टेशन्स आहाय आमगेलीं आमगे कार्मोना सबस्टेशन आहा बाणाल सबस्टेशन आहा तें कोरमणी सबस्टेशन ऑलरेडी इन्स्पेक्शन केलें ओरोस जालें आमकां ते एनालॉग टायप आहाय पोनेले ते कोण गायले मुजाहूं चीफ इंजिनियर येयलो इन्स्पेक्ट केलें तेज घायलो हा प्रपोजल ते पास करून दिवचें हांकां फूल न्यू करचें फूल डिजिटलायज आमगे कार्मोना सबस्टेशन करपा जाय स्पीकर सर हेजेर इन्वेस्ट करूंक जाय दीस इज कॅपिटल इन्वेस्टमेंट बाणाले जें सबस्टेशन आहा तें नये करपाक प्रपोजल घायलो आहा ऑलरेडी एस्टिमेट कोन्न दिलो आहा तें आमकां न्यू करून ताबडतोब बाय एटलिस्ट मार्च 31 जावचे पयलें आमगे तें वर्क ऑर्डर जावन काम कॉमेस जाचें स्पीकर सर गेले ते पाटी उलयल्ले पूण गेले ते पाटी हांव रेडी आसना मुको तयार आसना कोलवा सबस्टेशनाची गरज आहा आमको जमीन आहा NOC दिवपा रेडी आहाय बजट रेडी कर 21 नोव्हेंबर टू इनॉग्रेट करपा जाय म्हाका स्पीकर सर डेट देखून दिली तुका स्पीकर सर कोणाक कडची ती कडची डेट ही पूण मिनिस्टराक कळ्ळी मिनिस्टरान स्मायल दिली
म्हाका अप्रुवल मेळ्ळें अशें दिसलें म्हाका 21 नोव्हेंबर 2024 कोलवा सबस्टेशनाचो हातोर इनॉग्रेट करपा जाय स्पीकर सर. वर्क ऑर्डर तयार करपाचें सगळें डिपार्टमेंटाचें काम NOC आम दिताय स्पीकर सर, आमको आहा स्पीकर सर. स्पीकर सर, बारीक वस्तू आम आदमी म्हणटाय तो कॉमन मॅनाक बारीक वस्तू त्रास कोताय स्पीकर सर. फॉल्टी मिटर, ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेड करपा जाय, पावर ट्रान्सफॉर्मराचेर लोड चड आहा. मागीर तुगेले अनप्लॅन्ड मनसून म्हणचे सगळे पार्टी आम आदमी जो आहा तेगे लायटी हाड ताण पडाय आनी कितें पडाय, प्रॉपर प्लॅनिंग जायना स्पीकर सर. कितलेंय सांगो मनसून जाच पयले अब्रिला म्हयना माया म्हयना आमी कित्याक बजट दिश न्हू तांकां. हांवें गेले ते पाटी प्रपोज केलें, तुम बजट दियाय, चड बजट न्हू हें, सगल्यांक गेले हांदे बी सगळे पयले कातून उडया. पंचायतीचे कित्याक पेस घालप, व्हड पंचायतीको पयशे आसतले. मायकल लोबो बी आसता तेका पयशे आहाय, तेंगे पंचायत सगळ्यो गिरेस्त. आमगे बारीक ओर्लीम पंचायत आहा चंय फाटल्यान ZP आहा आमगेलो, बारीक पंचायतो तेंको पयशे नाय. सो स्पीकर सर, तेंक पयशे नाय ते पंचायती कितकोन ते ब्रांच बी कातोरपाक, यू हॅव टू गिव अ बजट फॉर ऑल पंचायत स्पीकर सर, फॉर प्री मनसून प्रिपेरेशन. स्पीकर सर, ओर्लीम इगोजी कडेन ट्रान्सफॉर्मर लोड घेयना, 2 वर्स जालीं सांगोत आहाय कोताय म्हूण. करचो ताबडतोब, ने घालाय, सुबेज पावरा घालाय आनी अपग्रेड कराय तो. म्हाका सद्दा हें ताबडतोब करचें. म्हाका सद्दा क्रिसमस जाच पयलीं जरी तरी आमच्यान तो ट्रान्सफॉर्मर चेंज करून अपग्रेड करपा जाता, दॅट वील बी अ बूस्ट स्पीकर सर. स्पीकर सर, नो क्युअर नो पे, दीस इज द नॉर्मल टर्म. सो जरी तरी क्युअर ना, पेमेंट करप ना. आमी तशें कोताय स्पीकर सर, जेन्ना गव्हर्मेंटाक कॉन्ट्रॅक्ट आसता तो जो तरी काम कंप्लीट करून आमी पयशे दिनाय. पूण हिंग उलटा स्पीकर सर, आमकां लायट सोदा ना पूण आमी पे करीताय स्पीकर सर. हो हिंगाय घालपा जाय, तेन्ना सगळें सारकें जातलें. ओरा दिसा 2-3 वर लायट आसना स्पीकर सर, पावर फेलियर्स आसता स्पीकर सर, पूण तेजे पयशे आमी मारीक वताय. सो नो क्युअर नो पे सिस्टम कमेस करया, जितले पाट तुगे लायट वता तेज मेजर करया आनी लेट अस गिव अ डिस्काउंट फॉर द पीपल स्पीकर सर. स्पीकर सर, एडिशनल 6.3 MVA ट्रान्सफॉर्मर अप्रुवलाक घायलो स्पीकर सर, गरज आहा आमकां. कोराय अप्रूव आनी दियाय स्पीकर सर, इट वील एड व्हॅल्यू टू आवर एंटायर नेटवर्क स्पीकर सर. स्पीकर सर, सगळें सारकें आहा, टीम बरी आहा, सगळें बरें आहा, बट बारीक वस्तू म्हणटा तें कम्युनिकेशन. म्हाका जरी तरी सांगिलें आज 100 वर लायट येवपाना आनी 100 वर काबार जाता सांगिलें आनी 2 वर लायट येवपाना, हांव सुसेगाद आसतलो. आय एम मेकिंग माय प्रोविजन्स इन माय हावस, रांदपाचें करपाचें. पूण हिंग लायट वयता आनी सांगो सोदनाय स्पीकर सर कोण. आमकां सगळ्यांक फोन मारूं पडटा स्पीकर सर, आमदार फोन मारता सगळ्यांक. दीस इज द सिट्युएशन स्पीकर सर. सो हें कम्युनिकेशन आय थिंक हॅज टू बी ट्रेन्ड. हे म्हाका सद्दा हें कम्युनिकेशनाक ट्रेनिंग करपा जाय. यू शूड इन्स्टॉल मोबायल डिवायसीस स्पीकर सर एट ऑल सेक्शन ऑफिसीस स्पीकर सर. एडिशनली you should offer comprehensive program to foster a positive shift in attitude among the staff. Linemen जे आहे, junior engineer जे आहे, ते बेजार जाताय फोन उबारपाक, कम्युनिकेट कोनाय. हे कम्युनिकेशन इज द बिगस्ट की इन टुडेज डे स्पीकर सर. स्पीकर सर, लोकांक सांगपा जाय लायट गेली कित्याक गेली. देर आर ग्रुप्स इन एवरी कॉन्स्टिट्युएन्सी, एवरी विलेजीस. सम प्रोटोकॉल हॅज टू बी मेंटेन. कांय ना प्रॉब्लम, चुकलो जाल्यार कांय ना, 2 वरान येत मुली आनी येना, 2 वर जाता म्हळ्यार परत घाल मेसेज आनी एक घाल की बाबा हे पॉयंट ऑफ कॉन्टॅक्ट दवरया स्पीकर सर. आमदारागे ऑफिस दवरून जाता, पंचायत दवरून जाता, बट कम्युनिकेशन इज द की. स्पीकर सर, पावर थेफ्ट मिटिगेशन म्हणचे कितें स्पीकर सर. आमगेले दिल्ली सरकारान पावर थेफ्ट मिटिगेशन करपाक फ्री इलेक्ट्रिसिटी उमके युनीट म्हूण हाडली. कित्याक ती फ्री दिल्ली कित्याक, ताकी लोक जो चोरी कोता, जो पावर थेफ्ट जाता तें सामकें मिटिगेट करपाक. आनी इट वॉज अ वंडरफूल पॉलिसी स्पीकर सर, वीच इज स्टील गेटिंग कंटिन्यूड. हांव मागता स्पीकर सर की आमकांय फ्री इलेक्ट्रिसिटी तुवें दिवची, 200 युनीट पूण दिवची. आनी तुका जाता, तुगे काळीज व्हडले आनी तुका पयशे भरपूर आहाय म्हणटे डिपार्टमेंटा कडेन. सो स्टार्ट 100 युनिटान स्टार्ट कर तूं, चल 200 न्हू जाल्यार, बट स्टार्ट, लेट अस सी. आय वूड लायक टू एप्रिशिएट वन मोर थिंग स्पीकर सर. इतलीं वर्सां जितल्यो हुंपी आसल्यो कोस्टल बेल्टाचेर तांकां लायटीचें कनेक्शन दिना आसलें. देर वॉज अ डिस्प्यूट बिकॉज इट इज मोस्ट ऑफ देम आर ऑन द कोस्टल बेल्ट, टुरिजम आसताल्यो. सो खूंय जाल्यार ते लायट आपल्यागे करताले, लायट नासतो रावन आसले. सो देर वॉज अ पावर थेफ्ट स्पीकर सर. पयलीं आमी जेन्ना हिंग उलयले, ही भासाभास जाली, आतां म्हाका सद्दा एक प्रोसेस कॉमेस करपाक ऑलरेडी घायला स्पीकर सर, की तांकां टेम्पररी NOC नासतना, टुरिजमा NOC नासतना टेम्पररी कनेक्शन दिवचें. मार्चा म्हयन्यासून ते जुलया म्हयन्यासून ते मार्चा म्हयन्या, जुलया 15 तारखेर कॉमेस करपाचें, मार्चा 31 तेंगे कनेक्शन काडपाचें. दे आर रेडी टू पे. हितू कितें जातलें स्पीकर सर, तूं टेम्पररी कनेक्शन दिता,
तुगे मिटरात ते पयशे दिवपा रेडी आहाय, तुगे ते बील हारी करपा रेडी आहाय, आनी मार्च 31 जाता म्हळ्यार तूं मिटर काड. सो तुवें सगल्यांक लिगल ब्रॅकेटां हाडले स्पिकर्सार आनी दे आर ऑल्सो रेडी. आनी बाटूय ते ऑनाय तुगेले, लायटूय ऑनाय, आनी टुरिजमाक बाट टुरिजमा कडेन उठोलें, पूण वी हॅव कंट्रोल द पावर टॅप स्पिकर्सर. सो आय थिंक आय रियली एप्रिशिएट फॉर यू ऑल फॉर टेकिंग दीस इनिशिएटीव स्पिकर्सर. स्पिकर्सर भरपूर कामां अप्रूव जालो हाय, काम चलताय. दॅट इज वन पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जें आमगेलें काम आहा. फॉलो अप करपाक मिनिस्टरा कडेन, डिपार्टमेंटाक फॉलो अप करपाक, पास करपाक, टेंडर जावपाक. टेंडर जाल म्हणटरी कॉन्ट्रॅक्टर सारकें काम कोता वो कोना, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट स्पिकर्सर. आतां आमगेले बाणाले विलेजीन चेंजींग ओवर ऑफ कंडक्टर्स एंड पोल्स कोमेस जालें, सप्टेंबरान इनॉग्रेशन केल्लें. टार्गेट दिल्ली, आजून टार्गेट कॉम्प्लाय जालो ना. कित्याक जालो ना डिस्कस करपा जाय. सेम वे वार्का टू कावेलोसीम ह्यो 4 विलेजीचो टेंडर ऑलरेडी कॉमेस जालो. वी वर सपोज टू फॉलो अ डेडलायन की 2-3 विलेज्यो कंप्लीट जातल्यो, आनी वार्का वूड बी 30% कंप्लीट, रेस्ट ओर्लीम कंप्लीट जातालें, कार्मोना कंप्लीट जातालें, कावेलोसीम 50-60%. डेडलायन कांयच जालो ना. सो स्पिकर सर, समवेअर दॅट अकाउंटेबिलिटी शुड बी टेकन विथ दीस कॉन्ट्रॅक्टर्स स्पिकर सर. सेम सिट्युएशन विथ कोलवा आनी सेरावलीम. आनी कितू पोल घाताय, ते पोल न्हे गायल म्हणटरी थिंग हांब्या जे लायट आहाय तो लायट काडून वताय, आनी मागीर त्यो लायट गेल्यो स्पिकर सर. 5 मेंबरांक लोकांक धांवो पड स्पिकर सर, त्यो लायट तुम पोतून हाडाय म्हूण. सो हो कॉन्ट्रॅक्टरागे जे मिसयूज ऑफ पावर आहा ते म्हाका सदां हुंय काय प्लग इन करपाक गरज आहा. एक कॉन्ट्रॅक्टराक उलोवपा जाय, तांकां आपोवपा जाय, आनी म्हाका सदां एटलीस्ट वन्स अ मंथ मिटींग जावपा जाय विथ ऑल द डिपार्टमेंट. कितली पोल गायलाय, कितली पोल उलाय, हुंय गायलाय, आनी एक इन्स्पेक्शन, सो दॅट वी आर थरली लुकिंग ऑफ वॉट जॉब ही इज बींग डन वीच इज बीन गिवन टू हिम स्पिकर सर. स्पिकर सर, हांव एकूच सांगोसो दितां, मिनिस्टरा कडेन कॅपेसिटी आहा. आय एम प्रोपोजींग समथींग. हांवें गेले ते पाट सांगलोलें की आमचे 2 धाकट्यो विलेजीस आहाय, ताका तुवें सोलार विलेज करची म्हूण. ताणें म्हाका सांगलोलें गेले ते पाटी, एश्युरन्स दिल्ली, एक विलेज हुंची जाल्यार कोता, इदर ओर्लीम कोता नाजाल्यार सुराल कोता. बजट म्हाका सदां अप्रूव जालो ना, बट त्यो आजून 2 धाकट्यो विलेजीस आहाय त्यो करून घेवच्यो. ह्या हुंची जाल्यार एक विलेज सगळीं घरां सोलार पॅनल कोरून दिवची, सो दॅट इट वील बी अ मॉडल. नाव स्पिकर सर, बिकॉज वी आर लॅकिंग बिहायंड इन आवर SDG स्पिकर सर, आज आमी हुंचो जाल्यार एक मॉडल करून दाखोवपा जायो, देशाक दाखोवपा जायो दॅट वी आर गोईंग 1 स्टेप अहेड. आनी मिनिस्टर हॅज टू बी द नंबर 1 इन इंडिया जरी तरी हें केलें जाल्यार. आनी दॅट इज कॉल्ड एज वायरलेस पावर ट्रान्सफर, ताका म्हणटात WPT, सोलार बेस्ड वायरलेस पावर ट्रान्सफर सिस्टम. सो ट्रान्सफर ऑफ पावर टू वायरलेस. आनी म्हाका सदां दीस इज द बेस्ट प्लेस स्पिकर सर. बाब मायकलान देखून म्हणलां की ताका येते वर्सा असेंब्ली येवचे पयलीं कितें हिंग सोलार जाय. वय, आय वील एड ऑन सोलार हिंग घाल, आनी तेज वायरलेस ट्रान्सफर मंत्रालया कर, आनी वायरलेस ट्रान्सफर सेक्रेटरेटा कर. सो हें जर तर तुवें सोलार वायरलेस ट्रान्सफर सिस्टम केलो हिंगा, एक कोडे सोलार घायले, दोनी तुगे बिल्डिंगा. सो दीस वील बी एन मॉड्यूल बाय इट सेल्फ which will show that Goa has invested into this. It may not give you revenue generation, but it will give you a model to display that Goa can do better. Speaker sir, high voltage जावन electrical appliances जाय त्यो पेडी जाताय, आनी हेजेर आतां कांय हिसाब ना स्पिकर सर. कितें जाल्यार आमकां करपा जाय, फायंड अ मेकॅनिझम हाव वी हॅव टू कॉम्पेन्सेट. कित्याक हाय वोल्टेज कोणा लागून जालें स्पिकर सर, आमकां लागून जालें. आमगे जाल्यार हुंय, कितें जाल्यार इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट, कितें जाल्यार मेंटेनन्स सिस्टम सारको ना, सो पावर वोल्टेज चड जाता. आनी तें जालें म्हणटकीर TV वयताय, फ्रीज वयताय, पूण त्या लोकांगे पयशां कांय रिएम्बर्समेंट ना. एक रिएम्बर्समेंट विथीन 30-60 days टायम फ्रेम म्हाका सदां करपाची गरज आसा स्पिकर सर. नॅचरल कॅलेमिटी स्पिकर सर, नॅचरल कॅलेमिटी. आतां आमगेलो बाब सावयो म्हूण आहा वारकीचो, तेगे घराचे इज पळय आनी सगळे गेले, लायटी वायरींग गेलें, सगळें गेलें. बीग डॅमेज टू इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सीस. वी हॅव टू डू समथींग स्पिकर सर फॉर दीज नॅचरल कॅलेमिटीज. इन्शुरन्स ना जाल्यार कांय मेळना. आनी वेन दीज नॅचरल कॅलेमिटीज हॅपन, put in a protocol, उमके डॉक्युमेंट जाय, उमके एविडन्स जाय, आनी 30 days भितर तूं पेमेंट रिलीज कोत म्हणून, और 15 days कोत म्हणून. सो समथींग हॅज टू बी डन, बिकॉज ते पयशे तेन्ना गरज आसा स्पिकर सर. स्पिकर सर, हें सांगून हांव मुगे डिमांड्साचेर जो ओपोज आसलो, ही ओपोज करता, हांव काबार करता. पूण म्हाका सदां वी नीड टू aggressively increase our score towards renewable energy. We need to invest aggressively on new renewable energy, and we have to make sure that Goa's participation towards the national target is achieved in a time frame manner, sir. Thank you.